पासून ती पास ऑन जाल्यानंतर ती टिकपाक शकता। खूबशे आमचे महोत्सव जे असले, जे आमचे उत्सव असले, आयज खंय तरी ते बंद पडलेले आसा किंवा ज्या उत्सवान ते जावपाक जाय साजरे तशें जायना। आनी म्हाका दिसता असो जेन्ना परंपरा महोत्सव जाता आनी कलाकारांक जेन्ना प्रोत्साहन मेळटा तेन्ना निश्चितपणे जे आमची पारंपारीक जे उत्सव असले ते परत एकदा त्या उत्सवांनी आमचे विद्यार्थी जे आसा किंवा आयची पिढी आसा ते सहभागी जावन ती आमचो परंपरा जी आसा ती फुडें चलयतली अशी आमी अशा ह्या कार्यक्रमांतल्यान आशा धरून येता। आज आमचे मदीं आशिल्ले आमचे कला आनी सांस्कृतीक मंत्री बाब गोविंद गावडे गोंय राज्याक खूब वर्सांनी एक असो कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गावल्लो आसा जाका कलेचें ज्ञान आसा, संस्कृती म्हटल्यार कितें ती खबर आसा आनी त्याच खातीर अशा ह्या कार्यक्रमांतल्यान ते जास्तीत जास्त अशा संस्थांक सहकार्य करता, जास्तीत जास्त आर्थीक मदत करता, जेणे करून अशा कार्यक्रमांतल्यान आमचे गोंयची जी कला आसा, गोंयची जी संस्कृती आसा त्या आयच्या पिढी पर्यंत लोकां पर्यंत पावपाक किंवा ती टिकपाक मदत जातली। हांव खऱ्यांनीच तांकां एप्रिशिएट करता, ते एक बरे ह्या खात्यान बरे डिपार्टमेंटान काम करता आनी आयज गोंयभर आमी पळयता जे अश्यो कितल्योश्योच संस्था ज्यो आसा आयज सरकाराच्या सहकार्यान आयज खुबशी प्रोग्राम करता आनी खुबशे संस्थांक आयज संजीवनी येयल्ली आसा, जिवंतपण आयिल्लो आसा, कारण सरकाराचें सहकार्य जें आसा हें सामकें उदार हस्ते जाल्लें आसा। आमदार आसतना सुद्दां जावपाक जाय। आमची कला ही असो कार्यक्रम ऑर्गनायज करता आसतना सुद्दां दिसपाक जाय। आमची संस्कृती ही ह्या कार्यक्रमांतल्यान दिसपाक जाय। कार्यक्रमाची जी रूपरेषा आसता, कार्यक्रमाची जी एकूण मांडणी आसता त्या कार्यक्रमांतल्यान आमी कला आनी संस्कृती दिसपाक जाय। ही सुद्दां एक आमची संस्कृती, ही सुद्दां आमची एक परंपरा। कार्यक्रम कशे करप, ते यशस्वी कशे करप ही सुद्दां एक आमची परंपरा जावन आसा आनी त्या खातीर अशे कार्यक्रम करता आसतना एक जास्तीत जास्त लक्ष दिवपाक जाय की तो यशस्वी कसो जातलो, तो व्यवस्थितपणे कशें जातली, तेजे योग्य रितीन ज्या उद्देशान अशे कार्यक्रम सरकार स्पॉन्सर करता तो उद्देश लोकां पर्यंत आयच्या पिढी पर्यंत कसो पावतलो हें ध्यानान दवरूंक जाय। हेचें भान दवरून अशे कार्यक्रम सिस्टमॅटीक रित्या यशस्वी रित्या करूंक जाय अशें म्हाका दिसता। आमी ज्या वेळार परंपरा उत्सव करता त्या वेळार आयच्या पिढीन आनीक एक गोश्ट म्हाका सांगपाक दिसता, आयचे विद्यार्थी आसात तांकां सांगपाक दिसता, आमी जेन्ना आमची परंपरा खुबशे उत्सव, खुबशे आमचे कल्चर जेन्ना फुडें व्हरता की आमी तुमकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता त्या वेळार आमची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता, खास करून जे आमचे विद्यार्थी आसा आनी आमचे सर्व सामान्य लोकांची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा। आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी करता आसतना एक देशा खातीर, आमच्या राष्ट्रा खातीर कितें तरी करपाक जाय। आयज आमचे पंतप्रधान आसा नरेंद्र मोदी, तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर, हेंचें एक स्वप्न आसा आमचो गोंय जें आसा हें बरें क्लीन जावचें, आमचो देश जो आसा हो स्वच्छ जावचो, ह्या खातीर तेंचें जें एक मिशन आसा, तेंच्यांनी एक प्रोग्राम केल्लो आसा भारत स्वच्छ भारत, तशेंच गोंय नितळ, हो जो कार्यक्रम आसा हो आमच्या विद्यार्थ्यां पर्यंत पावपाक जाय। आमी आयज सगळ्यांनी गोश्ट खंयची करूंक जाय, आमी जेन्ना आमची परंपरा दवरता, आमी जेन्ना आमचे उत्सव दवरता, आमी सगळे कल्चर दवरता, आमी हें करता आसतना आमी एक गोश्ट जी करूंक जाय जी आमचे मदीं मुळावें आयज रुळपाक जाय किंवा ती लोकां भुरग्यां पर्यंत पावपाक जाय, विद्यार्थ्यां पर्यंत पावपाक जाय, ती गोश्ट म्हटल्यार निवळसाण दवरपाची, क्लिनिनेस दवरपाचें। आमचे कडेन तें कमी आसा। आमचे कडेन आमच्या भारत देशान, आमच्या गोंयांत भरपूर बरी व्हडली संस्कृती आसा, बरें कल्चर आसा, सगळ्यो गोश्टी आसा, पूण आमचे कडेन जे आमचो परिसर जो क्लीन दवरपाक जाय, आपलो वाठार जो क्लीन दवरूंक जाय, आमचो गांव क्लीन दवरूंक जाय, आमचें गोंय क्लीन दवरूंक जाय, हे आमचे कडेन ही शिकवण आमचे कडेन कमी आसा। आनी म्हाका दिसता आयज एक काळ येयल्लो आसा ह्या गोश्टी कडेनूय आमी तितकेंच लक्ष दिवपाक जाय। आमी क्लिनिनेस दवरपाक जाय, आमी निवळसाण दवरपाक जाय, हो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय आनी हें करता आसतना आमी स्वता पासून ती सुरवात करूंक जाय अशें म्हाका दिसता। त्याच बरोबर एक आमचे मदीं आनीक उणीव आसा, एक कमतरता आसा, ती म्हटल्यार आमकां आमचे मदीं सिवीक सेन्स आसा, सामाजीक ज्ञान जे आसा, नॉलेज जे आसपाक जाय, कल्चर आसपाक जाय, तो इम्पॉर्टंट। आमी जेन्ना आमची परंपरा एक ती मागीर भारतीय संस्कृती आसूंक जाय, आमी भारतीय संस्कृतीन एक आनीक नवी गोश्ट जोडपाची गरज आसा, ती म्हटल्यार आमकां सिवीक सेन्स ना। आमी खूब वेळा रस्त्याचेर कशें चलप, रस्त्याचेर गाडयो कशें चलोवप, रस्त्याचेर गाडी चलयत आसतना कोणाक प्रायोरिटी दिवप हे आमकां खबर नासता।
जशें हांव कचऱ्याचें म्हटलें, कचरो आमकां कसो विल्हेवाट लावप, कचऱ्याची कचरो खंय उडोवप हें आमकां ज्ञान ना. आनी ह्याच खातीर आयज आमी कितलेशेच पळयता रस्त्याचेर कचऱ्याच्यो राशी आसा, राशीच्यो राशी पडलेल्यो आसा. आमी अशें चिंतता ते सरकारान क्लीन करपाक जाय. प्लॅस्टीक पिशवी ही खंय वापरूंक जाय हे आमकां नॉलेज आसपाक जाय. आनी हें आमकां सिवीक सेन्स नासल्या कारणान आमी स्वताच घाण तयार करता आनी आमकां स्वताच नुकसाण करता. आनी त्या खातीर हे कचऱ्या पासून तशेंच रस्त्यार भोंवता आसतना सुद्दां, समाजान वावरता आसतना, सोसायटीन वावरता आसतना आमी कशें वागपाक जाय, आमी कोणाक प्रायोरिटी दिवपाक जाय, खंय कितें उलोवपाक जाय, कोणाक कसो रिस्पेक्ट दिवपाक जाय, हे सगळ्यो गोश्टी आमी शिकपाची गरज आसा. कारण हे आमच्या स्कुलांनी, हे शाळेंनी, आमच्या बुकांनी ना, हे आमी स्वता शिकपाक जाय. जेन्ना आर्ट एंड कल्चर किंवा अशें जेन्ना आमचे परंपरा उत्सव जाता तेन्ना ह्यो गोश्टी म्हत्वाच्यो आसता की आमकां आमच्या कल्चरा बरोबर हे नवें कल्चर आमचे मदीं हे करून घेवपाचें आसा, डेव्हलप करून घेवपाचें आसा. तें म्हणल्यार सिवीक सेन्स, स्वता क्लीन रावप आनी समाजा मदीं कशें वावरप हे आमचे मदीं ज्या वेळार सेन्स येतले, ही आमकां ज्या वेळार नॉलेज येतली त्याच वेळार आमचो भारत देश हो फुडें सरलेलो आसतलो, त्याच वेळार गोंय आमचें फुडें सरलेलें आसतलें आनी त्याच वेळार आमच्या संस्कृतीक आनी आमच्या कलेक व्हॅल्यू येतलो, सगळे जगभर ताका मानतले अशी म्हाजी धारणा आसा. हांव चड वेळ उलयनासतना परत एकदां महेंद्र गांवकार आनी तेजी शांतादुर्गा कल्चरल एसोसिएशनाक हांव आनी आयच्या ह्या परंपरा उत्सवाक म्हाजी शुभेच्छा दिता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं सर. माटो वाजोवपी स्पर्धेक सुरवात जाल्या पूण खंयच्याच पंगडाचो ढोल ताशाचो आवाज आयकूं येना. मागता माटवान बशिल्ल्या पंगडा लागीं की तांच्यांनी तांच्या ढोल ताशांचो आवाजान माटो वाजोवचो. गोंयच्या राजकारणात पाय दवरून आपले मूळ प्रियोळ मतदारसंघात गट करपी तांणी केल्ल्या कार्याची पावती म्हण ह्या वर्साच्या इलेक्शनाक निवडून येवपी अशे आयचे मुखेल सोयरे जे आश्वासनांचो पावस झडोवन कार्याचे जंगल उबारपी माशेल सारख्या ल्हान भटुऱ्याक भांगरा सारखे वैभव प्रदान करून दिवपाचे यत्न करपी, गोंयची खऱ्या अर्थान उदरगत घडोवन हाडपाचे स्वप्न पळोवपी अशे कला आणि संस्कृती खाते सांबाळपी तुमचे आमचे मोगाचे भौमानिस्त श्री गोविंद गावडे मागता की तांणी आपली उतरां मांडची. परंपरा उत्सव ओनूच्या ह्या 2017च्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर उपस्थित आशिल्ले कुंभारजुवे मतदारसंघाचे तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार आणि गोंय राज्याचे वीज मंत्री, त्याचबरोबर समाज कल्याण मंत्री माझे मित्र श्री पांडुरंगजी मडकयकर, या वाठारांतल्यो जिल्हा पंचायत सदस्य सौभाग्यवती देसाई, सरपंच सौभाग्यवती गावडे, त्याचबरोबर भिंतीगुंडोळचे सरपंच माझे मित्र श्री दिलीप नाईक, उपसरपंच आजचे या खाशेल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते म्हणजे सर श्री माळशी सर, त्याचबरोबर ह्या संस्थेचे अध्यक्ष, बाकीचे माचे वयले इतर मान्यवर, हांगा सभागृहात उपस्थित आशिल्ले पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि ह्या एकंदरीत या पारंपरिक उत्सवाक मोठे संख्येन उपस्थित आशिल्ले वेगळे पंगडातले कलाकार, ल्हान माणूकली भुरगीं, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं शांतादुर्गा कल्चरल एसोसिएशन यांचे अभिनंदन करतात की आज अविरतपणे आपली परंपरा, आपली सांस्कृतिक परंपरेचो वारसो मुखार व्हरपा खातीर ते सातत्यान प्रयत्न करतात. कारण ज्या पुर्वजांनी करून दवरलें आमच्या खातीर दायज ते एके पिढी कडेन दुसरे पिढी कडेन पावप आज प्रत्येक जाणकाराचें कर्तव्य जावन आसा आनी त्या कर्तव्याची भान आनी ताची शान आनी ताजो मान आज सन्मानान आज तुमच्या मुखार सगळ्यांत वाडयत आसतना परत एकदी तांकां हांव परबी भेटयतां. खंयच्या एका संस्थेचो जन्म जावप, ती उदयास येवप, तिजो उगम जावप म्हणल्यारूच तातूंतल्यान एक विचार येवप आनी असो एक विचार प्रत्येक संस्थेचे वेगळे वेगळे विचार जावपाक शकता. एक विचार आतांच गोंया मुखार जी गंभीर अशी गोष्ट आसा ती म्हणल्यारूच
मनशान मनीसपणान कशें जगप, आपल्या बरोबरूच सभावतीचो जो वाठार जो आसा कसो दवरप हेजें ज्ञान हेजें गिन्यान म्हजे मित्र श्री पांडुरंगभाई मडकयकर हांणी तुमच्या मुखार दवरलेलें आसा. तरी आसतना अशा तरेच्या उत्सवांतल्यान आज ही सामाजीक बांधिलकी ती आमच्या गोंयाक किंवा भारताक मुखार व्हरपा खातीर कसो मुखार जावपाक शकता. कारण पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांचें एक स्वप्न आसा की एक भारत श्रेष्ठ भारताच्या निमित्तान सबंद जगा भितर आमची जी सांस्कृतिक जी परंपरा जी आसा, जी लोकसंस्कृती जी आसा ती एका राज्यांतल्यान दुसऱ्या राज्या कडेन पावोवप, आमी त्या संस्कृतीचो एक आदान प्रदान जावप आणि ह्या आदान प्रदानातल्या संस्कृतींतल्यान आमचे भारत जो आसा तो सर्वश्रेष्ठ जावप अशी तांची एक स्वप्न आसा. आणि म्हाका दिसता हें स्वप्न अशे तरेचे कार्यक्रमांतल्यान अशे तरेचे साबार कार्यावळीच्यान मुखार वता आसतना दिसत आसा. आणि म्हणूनच ह्यो सगळी जी परंपरा आमची गोंयची जी आसा न्ही, गोंयची संस्कृती आमची खरी वळख जावन आसा. आणि संस्थेचो एक विचार हांवें म्हणिल्लो आसा की समाजान भितर ज्या पुर्वजांनी आमच्या खातीर ही संस्कृती राखून दवरलेली आशिल्ली, तयार केल्ली आशिल्ली, आज ज्या तरेन आमचे कडेन आज वाद्य आसा आणि जी लय सूर आणि ताल हो त्या वेळार त्यांच्या बोलींतल्यान त्यांच्या भितरल्यान मनांतल्यान तो येतालो आणि तोच आज लार तेच लार आज मोठे लार 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 वतात आसतना आमी आज सगळो दर्यो घडपाचो प्रयत्न करतात. अशा तरेचे साबार कार्यक्रम आज सबंद गोंया भितर विकतात. प्रत्येक कार्यक्रमांतल्यान आपण खंयच्या एका कार्यक्रमान चूक जी केल्ली आसा ती चूक सुधारपाचो प्रयत्न म्हळ्यारूच हो एक प्लॅटफॉर्म जावन आसा. पयलू अशे तरेचे प्लॅटफॉर्म नाशिल्ले, पण आज हे प्लॅटफॉर्म आज तयार जातना आणि तयार करणारे केवळ तांचे अभिनंदन पयलू करपाक जाय. कारण मनशाचो जर संस्कृती मनशा भितर आशिल्ली कला ही रसिक मुखार केन्ना येतली, जेन्ना अशे तरेचे व्यासपीठ निर्माण जातली तेन्नाच ही कला येतली. आणि म्हणूनच गोंयचो कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय अशे तरेचे साबार कार्यक्रमांनी आमी हातभार दीत वतात. पण एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय, आयोजकूय आसात, आज सुंदर अशें सूत्रसंचालन आमचे बाय करता, पण हे सूत्रसंचालन करप सुद्धा एक कला जावन आसा. आणि ती कला प्रत्येक भुरग्याक येवपाक जाय. कारण हांव सातत्यान म्हणटा की शिक्षण हे जे आसा ते आमकां पोट भरपाचें किंवा जगपाचो मार्ग दाखयता. पूण आपल्या कडेन आशिल्ली कला, तुमचे कडेन आशिल्ली कले कडेन आशिल्ली मैत्री हे कित्या खातीर जगप आणि कोणा खातीर जगप हेजो गंध जो आसा तो त्या गंधाचो जो परमळ जो आसा त्या परमळानूच मनीस आज सुशोभित जाता, त्याचो सुगंध सबंद एकामेकाच्या सानिध्यांतल्यान तो पावता. आणि हो विचार जेन्ना आमी एकठांय हाडटले तेन्नाच त्या विचारांचो एक सुविचार जातलो. आज लोकोत्सव सारकेले आमचे कमळाकर माळशी सरान उल्लेख केलो, काणकोण लोकोत्सव जाता, गोंय सरकाराचो लोकोत्सव येता ते 12 तारखेक ताजें उद्घाटन आसा. आणि लोकोत्सवाक अत्यंत एक ग्रामीण संस्कृती, ग्रामीण भागातली संस्कृती जी आसा ते आमी शहरा भितर हाडून दाखयतात. म्हणून ह्या वर्सा पासून हांवें एक निर्णय घेतलो आसा, हो एक शहरां भितर येतलो, पण आमची जी ग्रामीण संस्कृती जी आसा आणि ग्रामीण भागातले जे लोक जे आसात त्यांनी संस्कृती ही तयार केली, आमच्या पूर्वजांनी तयार केली, पण त्या संस्कृतीचे परत खंय त्यांचो एक पाविल्लो आसा, त्याचो उजवाड खंय पाविल्लो आसा, त्याचो आवेश खंय पाविल्लो आसा, तो मुखार व्हरपा खातीर मुखावयलो जो आमचो गोंय सरकाराचो लोकोत्सव आसतलो तो खंयच्या तरी एका ग्रामीण भागान आसतलो अशे तरेचो निर्णय गोंयच्या सरकारान घेतिल्लो आसा. त्याच बरोबर जी आमची खरी संस्कृती जी आसा तेजें संवर्धन करप, तेजें जतन करप, तेजी बोली, तेजी लय, तेजी ताल, तेजी चाल कशी आसप हेजें ज्या प्रमाणे आज सजेशन्स आयिल्ले आसात, म्हणजे ताजे ऑडिओ विज्युअल्स करप, त्याचे व्हिडिओ विज्युअल्स करप आणि ताची डॉक्युमेंटरी करप हे सगळे सरकारान आज पावलां मारिल्लीं आसात. कारण आमकां खबर आसा की आमची संस्कृती भितर एखादें तेजें पाश्चात्तीकरण जावपाक जायना. आमची संस्कृती ही संस्कृतीत उरपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ती शेवटची पिढी सुद्धा, भावी ज्यो पिढी येतली त्या तेंचे खातीर हे राखून दवरपाचें एक पावल आमी उबारलेलें आसा. आणि म्हाका दिसता काणकोण आणि सत्तरी भागांतल्यान थोडे प्रमाणे ते जाल्ले आसात, फोंड्यानूय सुरू जाल्लो आसात.
आणि खूपशे वेगळे वेगळे पंगड किंवा आमचे ग्रामीण भागातले आमचे सरकारी जे कर्मचारी असतात ते वचून हे सगळे काम आम्ही आज करीत असतात। आणि एक अत्यंत महत्वाचा उद्देश आज वेगळे वेगळे युवा महोत्सव जातात किंवा महोत्सव जातात, त्या महोत्सवातल्यान आज जी संस्कृती आम्ही फक्त तयार करून दवरलेली आमच्या खातीर, मग त्याचो खरो सखोल अभ्यास, त्याचे जीव, त्याचे सुरवात कशी झाली, त्याचो नियम, त्याचे सुरवात कशी झाली किंवा त्याचो जो आम्ही झरो फुटता तो झऱ्याक खंयच्यान तो आयलो हेची आज शिकवण घेवप सुद्धा अत्यंत महत्वाचे आसात। आज ह्या संस्कृतीचेर, गोयचे पारंपरिक संस्कृतीचेर आज लोक पीएचडी करतात। पीएचडी आमचे गोंयकार सुद्धा न्ही, भायल्यान येवन आज पीएचडी करतात। म्हजे हांगा बशिल्ल्या सगळ्या माटवान बशिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक एक आव्हान आहा ह्या निमित्यान की तुमी ह्या संस्कृतीचो अभ्यास करचो, तुम्ही ते पीएचडी करची आणि पीएचडी करप म्हळ्यार तुमकां डॉक्टरेटाची एक पदवी मेळटा। हांव सदांच म्हणटा, पयलू जे शिक्षण जे आशिल्लें आणि एक व्याख्या आशिल्ली, सगळ्यात श्रीमंत मनीस जर कोणा म्हणटालो जाचे कडेन चड जमीन आसा, किंवा सगळ्यात श्रीमंत जे कोणा म्हणटाले की ज्याचे गोठ्यान चड गोरवां आसा, किंवा जे बँक बॅलन्स चड आसा, किंवा जो आंगार चड भांगर घालता। पूण आज ती व्याख्या बदललेली आसा। आज सगळ्यात श्रीमंत मनीस जर कोण जर आसा जाल्यार तो शिक्षीत मनीस आसा। आम्ही खंयच्याच आमचे डिग्री सकल किंवा आमच्या नांवा सकल आपण अमके जमनीचो मालक अशें केन्नाच लायना। आमची ओळख आम्ही करून दिता आसतना आमची पदवी लायतात, ॲडव्होकेट लायतात, डॉक्टर लायतात किंवा इंजिनियर लायतात किंवा आनी कोण पीएचडी डॉक्टरेट लायतात, अशी सगळ्यो पदवी लायतात। आणि म्हणूनच आमची खरी जर श्रीमंतीकाय, जर गिरेस्तकाय जर कितें जर आसा जाल्यार ती आमची शिक्षणान आसा। आणि हे शिक्षण हे दोतोरकीच्यान आसपाक जाय, इंजिनियरींगेन आसपाक जाय किंवा ॲडव्होकेटाचेर आसपाक जाय अशातली काय ना, अशी खूबशी साबार प्लॅटफॉर्म आसात। त्या माध्यमांतल्यान आम्ही आज तुम्ही आज कॅरियर घडोवपाक शकतात। आणि कलेच्या क्षेत्रांत तर इतलो वाव आसा की सबंद आज हांव नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, त्याच बरोबर नॅशनल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कल्चरल असोसिएशन हे आज जगातले कानाकोपऱ्यान पाविल्ले आसात। थंय आज जो कर्मचारी जो काम जो करता, जो कलाकार जो काम जो करता, ताका आज जवळ जवळ 1.5 ते 2 लाख रुपये सॅलरी आसा। ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आज आम्ही विचार करपाची गरज आसा। आणि असे भुरगे आज खूब कमी आसात आणि ते कमीपण ते भरून काडपा खातीर तुम्ही ह्या गोंयचे संस्कृतीचो किंवा सबंद भारताची जी संस्कृती जी आसा तेजेर अभ्यास करपाक जाय। आणि गोंयची संस्कृतीचो अभ्यास करपा खातीर वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर, त्याच बरोबर साऊथ झोन कल्चरल सेंटरचे माध्यमाच्यान जी पथकां जी आसात, इवन आज थोडे काही दिसांनी एक तुमचे मुखार एक ॲडव्हर्टिजमेंट येतली। जर आमकां भारताच्या बाकीतल्या भागांतली जर आमकां संस्कृती जर शिकपाक जाय किंवा त्यांचे लोक नाच लोक सर्तींत जर आशिल्ले वांटेकार जर जावपाक जर जाय जाल्यार खंयच्याय पंगडान तुम्ही तितून वांटेकार घेवन ते शिकपा खातीर तुमकां आमी प्लॅटफॉर्म तयार करून दितले। कारण ज्या वेळाचेर आमी एक भारत एक श्रेष्ठ अशें आमी म्हणटात त्या वेळाचेर एकाच राज्यांतल्यान आपले 10 किंवा एक 5 मिनिमम 5 ते 6 राज्याची संस्कृती लोकांमुखार हाडून सबंद आमच्या भारताचे जे सांस्कृतिक ते दर्शन जे आसा ते जगा मुखार मांडपाचो असो एक मोख आमी आज दवरलेले आसा। तशें आमी परमिशन केंद्र सरकारा कडल्यान सुद्धा घेतिल्लें आसात आणि तांकां ग्रीन सिग्नल मेळिल्ले आसात। येणाऱ्या काही दिवसांत ताची ॲडव्हर्टिजमेंट येतली। जे कोण भुरगे ह्या संदर्भान तुमकां दिसता की आमी बाकीच्या राज्याचे सुद्धा आमचे लोकनाच जे आसा लोक संस्कृती जी आसा तेजे आमकां जतन करपाक जाय। कारण आमचो भारत जर महाशक्तिशाली जर जातलो जाल्यार कलेचे क्षेत्र एक अशें एक माध्यम आसा की खंयच्याय गोष्टीक एक चिरफाड करून आमी संघर्षाचेर किंवा संकटाचेर मात करून हो भारत देश आमी महाशक्तिशाली करपाक शकतात। जे स्वप्न आमचे गोंय सरकाराचे मुख्यमंत्री मनोहरबाब पर्रीकर आसात, त्या बरोबर पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आसात। आणि ह्या दृष्टिकोनातल्यान तुमचो वाटो हो अत्यंत महत्वाचो आसा। आणि आपले बरोबर सभोवतालीचो परिसर जो आसा आणि हांवें एक तरेचो एक निर्णय घेतलेलो आसा वनूच्या लोकोत्सवाक। हो आमचो वनूचो लोकोत्सव 12 तारखेक जो सुरू जर जातलो तो प्लास्टीक फ्री झोन आसतलो अशें तुमचे ऑलरेडी निर्देश आमी केल्ले आसात। आणि त्या संदर्भात तुम्ही सगळ्यांनी तुमचा आधार करचो अशें ह्या वेळाचेर हांव तुमकां मागतां। मुखावयले जे सांस्कृतिक महोत्सव जातले ते सुद्धा अशेच तरेचे प्लास्टीक फ्री आमी करचे। त्या संदर्भात लागणारे काही सजेशन जे आसात किंवा अशे तरेच्या कार्यक्रमांतल्यान ह्या विशयाचेर सुद्धा एक अभ्यासक्रम दवरून त्या भुरग्यांक भितर अवेअरनेस करपाची जागृताय करपाची आमचे सरकार किंवा आमचे डिपार्टमेंट जे आसा ते सातत्यान प्रयत्न करतले। आमचे सरकार हे लोकांचे सरकार आसा।
तुमचे बरे खातीर किंवा तुमकां जाय ती कला किंवा तुमकां जाय ते तशें जावपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आसतलो आणि हो महोत्सव यशस्वी जावचो त्या महोत्सवाक सहभागी कलाकारांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता। त्याचबरोबर शांतादुर्गा कल्चरल असोसिएशन यांचे सगळे जाणवालदार जे आसात तांकांय हांव शुभेच्छा व्यक्त करता आणि आमची कला अशी अपरंपार करपा खातीर तुमी सातत्यान प्रयत्न करचो अशेंच हांव ह्या वेळाचेर नमूद करता आणि म्हजे एक दोन शब्द आटोपते घेता। जय हिंद जय गोवा।
Thank you.
पथनाट्य सर्तीक सुरवात जावपाची आसातच पयली सर्त आसा युवा खेलगडी म्हापसा, तेज्या उपरांत कला संस्कृती मेर्शे, ते नंतर गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल खांडोळा, उपरांत बिंदास गोंयकार दिवचल, ताच्या उपरांत सावेवेरेचो सख्या हरी आनी लास्ट अनुसार SSV गव्हर्मेंट हाय स्कूल कुंभारचुआ. पथनाट्याक परीक्षक म्हणून लाभलेले आसा रेश्मा नायक आनी विठ्ठल नायक. इंटरनेटात इतल्या घुसपला की तांकां आपुलकायेचो उलो आतां कमीच आयकूंक येता. अगो तुवें येवजिला तरी कितें? हांवें येवजिला तर त्या खेळात
इंटरनेटाच्या नावानं सगळ्या मनशांका मोठीची डेगो Oh God, यानी कसे पीक घातला फेसुकार बिट्टून? These are so horrible pics, yeah. Accident and Karmagudi. Bike rider died on the spot. अरे अरे मात तरी लाज जरा मोबाईलावरील तकलीफ वय काढा संसारात किरे चालला ते पळया अगो तू तुझ्या भाषण पण कर नकली इलाज होता क्लिअर हाव परिणाम तुम्ही करतात तुमचं आणि काय काम धंदो ना फक्त व्हॉट्सअप आणि FB अरे शेअर करपाचे असल्यावर बऱ्या कदारी शेअर कराय अशा मेल्ल्या कुडीची गय ना करता का अगो तू इथे एक गोष्ट किती करा तुझा मेला तो तुझाच कोण मेला तो मुझाच कोण रे आता तुमचं नाही हा सगळ्या माझ्या इस्तार गवळलो मला सगळ्या इस्तार Oh, so sorry. नाव किती त्याचे? संतोष आमचा संतोष होय आमचा संतोष आज लॉग आउट झालो आमच्या सगळ्यांचा संतोष बिट्टू ते मेहनतीने त्याचा फोटो काढलो पण त्याच्या गाडीच्या रंगात लक्ष करपाक तू विसरलो तू फोटो शेअर करपाक बिझी आशिल्लो न्हय एकदार चिंतलेला की मेला तो आमच्याच मदलो म्हणून अरे तंत्रज्ञानान आमी इतले ऑन जाल्या की आमी आपले पण विसरपाक लागल्या शी हांव चल्लें त्याच्या शेवटच्या भेटेक काय खर्च झाला न्हू फकाडा करता आम्ही खळपावलं कळेच ना इंटरनेटात आम्ही इतली दुष्पदा की आमची जमेत ना नसली जावपाक लागल्या वर्षाची मानसिकता बिघडल्या मध्ये फेसबुक आणि कॉम्प्युटर आता ती थोडी मर्यादा वापरली सोडून त्याचं गैरवापर सुरू करण्यात लागला जमेतात शिरताचे सोडून तुला गमच्यामध्ये आपली डिस्कवरी दाखवत लागला एका दाखवायला पण मनीषजीने ओके चला आमच्या कण्यानी बरं वाटायची जाण विसरल्या आमच्या कुटुंबानी आम्ही मनीस पण विसरल्या पावला कंटाळी आमचे मान केला इंटरनेटानी आमचे मान केला इंटरनेटानी आमचे मान केला इंटरनेटानी हे कितें म्हजे क्लिप हांचे कडेन कशें पावले दोळे धापून मोग केलो कसल्याच गजालीक ना म्हळेना म्हाज्या मनान नासतना लेगीत शी त्या वेळार जर हांवें ना म्हटिल्लें जाल्यार आज ही वेळ येवची नाशिल्ली देवा कशें दाखोव म्हज्या मम्मा पप्पाक तोंड आतां एकच उपाय आतां आनी कांय मार्ग ना देवा देवा घे रे म्हाका तुज्या बोटान तरणाटी पिढी ह्या वयात त्यांचं कितें करप आनी कितें ना हें समजना उमेद खूप आसता पूण त्या उमेदीच्या भारात तांचो पाय चुकता आनी ती वायट मार्गार वता बऱ्या पालकांक हाची कल्पना नासता अशा वेळार घरांत कशी धरप पालकांक भुरग्यांक सामाजीक प्रसार माध्यमांक काय त्या इंटरनेटाक पयरे मनशा विचार तुझे नाडलेरी विचार तुझे नाडलेरी एका जीवाचो घात घेतलो घर दुःखान बुडले रे घर दुःखान बुडले रे घर दुःखान बुडले घर दुःखान बुडले बसले हो तू स्टेटमेंट घे ओके सर चल माफ करात अशें परत केन्नाच घडचें ना घडतं नाही ती गॅरंटी कितें म्हणजे घडला ते कितें तुमच्या पालकांक इन्फॉर्म केला हांवें येता खंय ते आतां सर म्हजो बापूय प्रिन्सिपल ताका कळत जाल्यार ताची बदनामी घातली हे तुका करता ना कसं असलेलें नाही कमीच सर हे कोण आतां हय म्हजो पूत फाटले 3 महिने आम्ही यांच्या फाटीक लागलेले दुसऱ्यांचे अकाउंट हॅक करून तर गैरवापर करणारे सापडल्यात म्हाका सांगा तांकां लॅपटॉप मेळो तरी कसो सायबर स्कीम अंतर्गत ताका ताच्या हायस्कुलांतल्यान मेळ्ळा अरे वा शिक्षणात डिग्री वाचता आणि त्याचा असो वापर आयज जर असंच चालू उरलें जाल्यार फुडाराक हे भयंकर गोष्टी घडूंक शकता
मटेरियल रिसर्च हे सगळ्या खातीर इंटरनेट गरजेचो आसा. पूण हे सगळी भुरगीं करतात तर आयज जर ह्या वेळार तांचेर लक्ष दिली ना आनी बरी देख दिली ना जाल्यार फुडाराक ते भयंकर करूं शकता. एक लक्षात दवरात, संवसारात ते तिसरे गैर जातले ते इंटरनेटच्या माध्यमांतल्यानूच. सर, आमकां माफ करात. ह्याच्या फुडाराक आनी तशी चूक जावची ना. तशें आमी तुमकां उत्तर दिता. गुड, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड. हांकां तुम्ही व्हरू शकता. अरे वा, सगळ्याच्याच मनात प्रश्नाची धारा व्हावता. सगळ्याच्याच मनात शब्दाची पाल चुकचुकता. आलतड मारू की बोलतड वचो. हाय चिंतात न्हय तुम्ही? तुमची कांय चूक ना. ताचो इंटरनेट जेन्ना तुमी पाडो समजतात थोड्यो बऱ्यो गजाली सारके आसा. त्या थोड्याच्या पिळगेक एक दिवपाची गरज आसा. सामाजीक प्रसार माध्यमां कांय स्वरूप दितोय तर एक सुंदर फुलाचो हार म्हूण आपणुया. तर सांगात, आसात तुम्ही म्हाज्या वांगडा? हय, आसा आमी तुज्या वांगडा. हय, आसा आमी तुज्या वांगडा. चलात तर. देवान सुंदर अशी सर्व निर्माण केली. चालू झाली जबाबदार कोण? या प्रश्नाची जाब घेऊन युवा सैनिकांना असं तुमच्या घेता येत नसेल हत्या. दिसात 2 बॉडी जातात. अरे जातात तर रे, तुझ्या घरात तू जरा बाहेर किती चालला ते तर तिकडे मुताऱ्यो आणि 5 तंबाखूच्यो मिसाऱ्यो ह्यो दाखयतात का? स्वच्छ भारत अभियान सुरुवात केला. अरे स्वच्छ भारतात अख्खा भारत देश स्वच्छ असलो. आमचे गोय सगळं बसून स्वच्छ भारत. अरे त्याच्या झाला 12 मेरेतर आणि 13 शुक्रार सरकारात स्वच्छ भारत केला. उलटं एक करून करता झाडू दिलं मला झाडू दिलं मला झाडू तो बदल दिसता ह्यो दाखयता पळय. अरे काय रे, प्रधानमंत्री सांगला न्हू रे स्वच्छ भारत अभियान रे. आमकां कळवले स्वच्छ भारताचे आम्ही करूंक जाय म्हणून करता. अरे होय रे आज वगळता मागीर मिलियन बच्चे आसा.
वाऱ्यांतले सदांच करतले तर कॅमेरामॅन दत्त बरोबर हांव गोविंद आज तर चालू झाले की तर आज आम्ही बाळात पीके कॉलेजीत पळोवया हांगासर सुरवात सकाळी करून जाल्या कितें तुम्ही करता पत्र आमी काडटा पत्र कित्याक काडटा सांगा काडटा कितें तुमकां मेळटा सातबार मेळटा सातबार मेळटा सातबार मेळटा पळयलें तुवें हांगा सगळे लोक पब्लिसिटी खातीर वावुरता कोणे फेसबुकार फोटो घालपाक थोडे व्हॉट्सॅपार फोटो घालपाक सगळे ह्या देशाचे कोणाकूच पडलेले ना पटले समजले पूण म्हाका तूं विश्वास ना अरे हे पत्र साफ करपाक कोण तरी सुचता आसतलो कोण तरी हो पत्र साफ करता आसतलो अरे सायबा कशें पदवी कोणा मेळटा आसारे जा कोणाला कशें कित्याक तें घडटा ए काकी तू ती डेली हांव कचरो उडयता ती तुका हे ते जो डस्टबीन दिसना काय कितें हांव बँकेची मॅनेजर तू बँकेची मॅनेजर आणि हांव मोर्चाकार कितें अरे कितें रे इल्लेशें हांगाले कचरे खाली झगडटा तर तिसका जितलो कचऱ्याचो ढेर पडला तर तुमच्या खातीरूच मरे तुमच्या कचऱ्याचो दुसराचो मोबाईल केलो हांव या कचऱ्याचो मानो कचऱ्याचो मोबाईल हांगा कचरो उडयतात खाण करतात त्या कचऱ्याचून मला जन्म आला सगळ्यांचो वयलो एक दीस असो आसलो ते दीस ह्या जगात फक्त रोगराई आसतली पण आज श्वास घेवपाक सामने दिला सगळे रोगराई बसतली मलेरिया मलेरिया दिसलो टायफॉइड सगळ्यांक टायफॉइड देऊन निर्दय येतलो